दीस मंगळार ऑक्टोबराची 1 तारीख 2024. पयलें वाचप जोब प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 3 अवस्वर 1 तावन 3, 11 तावन 17 आनी 20 तावन 23. ह्या उपरांत जोबान आपलें तोंड उगडलें आनी ताणें आपल्या जल्मा दिसाचेर शिराप घालो. तो उलयलो आनी ताणें म्हळें, हांव जल्मलों तो दीस नंस जावं. एका चेरक्याचो गर्भ संभोवला म्हूण सांगलेली ती रात नपैंच जावं. हांव जल्मातनांच कित्याक मरोंक ना? गर्भांतलो भायर सरतनांच हांवें जीव कित्याक सोडलो ना? दोंपरांचेर म्हाका कित्याक घेतलो? स्तनांनी म्हाका कित्याक दूद दिलें? हांव आतां सुस्त पडून आसतों, न्हिदोन आसतों, विशेव घेवन आसतों. आपणा पासत समाधी बांदयल्ल्या राया आनी मंत्र्या सांगाती, वा आपणा कडेन भरपूर भांगर आशिल्ल्या आनी रुप्यान आपलीं घरां भरिल्ल्या रायकुंवरां सांगाती. अकाळी पडोवन पुरिल्ल्या गर्भा परी, केन्नाच उजवाडाक पळोवंक नातल्या बाळका परी हांव आसतों. थंय दुश्ट मनशाची उसांबळाय थांबता, थंय थकल्ल्यांक विशेव लाभता. दळदिऱ्यांक उजवाड कित्याक दिवचो? काळजांत कोडसाण आशिल्ल्यांक जिवीत कित्याक दिवचें? मरणाक ते आशेतात, पूण तें येना. लिपोवन दवरिल्लें दिर्वें सोदचेपरास चड ते मरण सोदतात. फोंडा वयली मातये रास पळोवन ते संतोसतेत. फोंडान पावल्यार उल्हासान भरतेत. ज्या मनशाची वाट बंद केल्या आनी ज्या मनशाचे भोंवतणी देवान वंय घाल्या, ताका उजवाड कित्याक दिवचो? देवाचें उतर हें, देवाचे वडोपकार. कीर्तन 78, 2 तावन 3, 4 तावन 5, 6, 7 तावन 8. श्लोक. सर्वेस्परा, म्हजे मागणें तुज्या सदरे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, दीसभर तुका उलो मारता, तशेंच रातीची तुजे मुखार रुदान करीत आसां. म्हजें मागणें तुजे सदरे मुखार पावोवन दी. म्हज्या विळापाच्या ताळ्याक कान दी. श्लोक. सर्वेस्परा, म्हजें मागणें तुजे सदरे मुखार पावोवन दी. म्हजो आत्मो सगळोच वायटा विघ्नाक सांपडला. म्हजो जीव सारको पाताळाचे देगेक पावला. फोंडाक वचूंक तयार जाल्ल्या बरी हांव जालां. सगळें म्हजें त्राण विरोवन गेलां. श्लोक. सर्वेस्परा, म्हजें मागणें तुजे सदरे मुखार पावोवन दी. मेल्ल्या मदें म्हाका सांडून घाला. जिवेशी मार्न पुरलेल्या मदें हांव पडलां. असल्यांचो उगडास सयत तूं काडिनाय. तुज्या परिपालना भायर तांकां घालाय. श्लोक. सर्वेस्परा, म्हजें मागणें तुजे सदरे मुखार पावोवन दी. भुमीच्या गर्भांत, पाताळाच्या अंधकारांत तुवें म्हाका शेवटिलाय. वय, म्हजेर बसला तुज्या रागाचो भार. तुज्या लारांच्या लोटांत हांव सांपडलां. श्लोक. सर्वेस्परा, म्हजें मागणें तुजे सदरे मुखार पावोवन दी. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 9 अवस्वर 51 तावन 56. आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटस जेरुसलेमाक वेचेस म्हणून जेजून दृढ मोन केलें. देखून आपणा मुखार ताणें दूद धाडलें. ते भायर सरून वचून जेजून येवचे आदीं सगळी तयाराय करूंक म्हूण सामारियाचे एक हळ्ळेंत रिगले. पूण तो जेरुसलेमाची वाट धरून वेतलो देखून तेंच्या लोकान ताका स्वागत दिलो ना. हें पळोवन ताचे शिस जाकोब आनी जुआंव जेजू लागीं म्हणाले, सोम्या,
मोळ भारतावन उजो देऊन हांकां भस्म करूंक म्हणून तूं फरमायल्यार जायतवे. तेदवां जेजून तांचे कुशीन घुंवून तांकां भेस्टायलें. उपरांत जेजू आनी ताचे शिश्य दुसरे एका हळ्ळीक गेले. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवी आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवी शिराप घालतलो. देवान आमकां सर्वांक आशिर्वादीत जावंक शिकयलां. हेच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी नियाळटा. जोब एक नितीवन मनीस जाल्यारय ताका कश्ट आयले. ताणें सुरवेर देवाक सवाल केले, पूण अखेरेक देवाचें येवजण म्हूण स्विकार केलें आनी देवान ताका परतून आशिर्वादान भरलें. आयचे सुवार्थेंत जेजूक तिरस्कार केल्ल्या लोकांक नास करूंक चिंतापत ताच्या शिसांनी चिंतल्यारय जेजू मनीस चिंतचे बरी चिंतिना. जेजूक आपल्याच लोकान इन्कार केल्यारय ताणें सर्वांचो मोग केलो. तांकां आशिर्वादान भरलें. कुर्सार उमकळतना सयत पातकी सोराचें मागणें ताणें आयकलें. देवाचे आशिर्वाद भोव गरजेचे. देव आमकां आशिर्वादान भरता, तशें आमी सर्वांक आशिर्वाद जावंक देव आमकां उलो दिता.